बेकायदेशीर रितीन जाग्यांचे हस्तांतरण करपाचे थांबोवपाक सरकारान फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाची मागणी तृणमूल काँग्रेसीन केल्या। सरकारान एसआयटी नेमल्या, मात लोकांच्यो आयिल्ल्यो कागाळी वेळार सुटाव्यो करपाच्यो आनी आरोप्यांक ख्यास्त करपा विशीं सरकाराची भुमिका स्पश्ट ना, अशें तृणमूल काँग्रेस म्हणटा। सरकारान बातां मारचे परस न्यायालयाची थापणूक करची आनी लोकांक तांचे हक्काचे जागे दिवचे अशी मागणी टीएमसी करता। आदिवासी जमात वानरमारे ह्या समाजाच्यो सगळ्यो समस्या सोडोवपा खातीर आपूण पुरायेन यत्न करता, अशें मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आल्लेकार हाणें वानरमारे समाजांतल्या कुटुंबियांची भेट घेतल्या उपरांत थळाव्या पत्रकारांकडेन उलयतना सांगलें। ज्यो येवजण्यो ह्या कुटुंबां खातीर आसात त्यो आपूण ह्या समाजा मेरेन पावोवपाचो यत्न करतलो। तशेंच हे विशीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन चर्चा करतलो अशेंय ताणें सांगलें। जिणेर येसस्वी जातले जाल्यार कश्ट आनी आत्मविश्वासा वांगडा गोल निश्चित करप म्हत्वाचें, अशें खेळां मंत्री गोविंद गावडेन म्हणलां। सिंगापुरांत जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स सर्तींत 2 भांगरा सयत 5 मेडल जिखपी ज्येश्ठ नागरीक रामनाथ देसाय हांच्या भोवमान सुवाळ्यात खेळां मंत्री मुखेल सोयरेमण हाजीर आशिल्ले। बाबा सावयकार प्रतिश्ठान संचलीत सेकंड इनिंग्स, शिक्षा विजन आनी सिनियर सिटीजन फोरम हांच्या जोड पालवान जाल्ले ह्या सुवाळ्याक हेर मानेस्तां मदीं दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, बाबा सावयकर ट्रस्टाचे ट्रस्टी रामाकांत शेटये, सिनियर सिटीजन्स फोरमाचे अध्यक्ष कॅझिटन वाज आनी हेर हाजीर आशिल्ले। देशाची सुरक्षा यंत्रणेक तरणाटे जवान तशेंच अत्याधुनीक सुविधा सयत घटमूट करप म्हत्वाचें। फुडारान जर दुश्मनाच्या हल्ल्याक सणसणीत उतर दिवपाक जाय जाल्यार तंत्रज्ञान तशेंच भोव व्हडा प्रमाणांत सैन्य बळ आसप म्हत्वाचें आसा, अशें मत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हाणें व्यक्त केलां। देशाच्या सुरक्षेच्या नदरेंतल्यान कांय धोरणात्मक बदल सुरक्षा यंत्रणेंत जावप म्हत्वाचें आसा, अशें म्हणीत डोवाल हाणें अग्निपथ येवजणेचें समर्थन केलां। मॅरीकल्चर म्हणल्यार कृत्रीम नुस्तें पोसपाच्या प्रकल्पाक गोंय नुस्तेमारी खात्याच्या धोरणाक गोवो फॉरवर्ड पक्षाच्या वांगड्यांनी विरोध केला। नुस्तेमारी खात्याच्या धोरणाचो फायदो भायल्यांक जातलो आनी गोंयकार फाटीं पडटले असो आरोप करीत पक्षाच्या वांगड्यांनी हो उपक्रम बंद करपाची मागणी केल्या। खात्यान केल्ल्या मॅरीकल्चराचो यत्न हे आदी फसला अशें ते सांगतात। सरकाराक जर हे निवेदन दिवन समजना जाल्यार आंदोलन करून समजायतले अशी शिटकावणी लेगीत ताणें ह्या वेळार दिली।
गोंयांत नुस्तें वेवसायाक उर्बा दिवपा खातीर केंद्र सरकाराच्या मजतीन राज्य सरकारान वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायल्यात। गोंयांत ब्लू रिव्होल्यूशन सुरू करपा खातीर केंद्र सरकारान गोंय सरकाराक 144 कोटी रुपया दिल्ले। ह्या उपक्रमाक फाटल्या 2 वर्सांत फावो तसो प्रतिसाद मेळूंक ना। मात आतां सरकारान सी फूड उर्बा दिवपाक केज फिश कल्चर चालीक लायला। गोवा फॉरवर्ड पक्षाक जर ह्या येवजणेक कोण पात्र आसा ते खबर आसा जाल्यार तांणी ते आपल्याक दाखोवन दिवचे। त्या मनशाक प्रशिक्षण दिवन ह्या येवजणे वरवीं लाव दितले अशी माहिती नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी दिल्या। ह्या येवजणेचो लाव सरकार लोकांक दिना असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षान केला। दिव्यांग विद्यार्थ्यांक शाळेत प्रवेश ना दिवपी शाळांच्या वेवस्थापनाचेर सरकार खर कारवाय करतले अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या। तशेंच सरकारी बिल्डिंग आनी शाळांनी दिव्यांग व्यक्ती खातीर जाय आशिल्ल्यो गरजेच्यो सुविधा आसा काय ना ताचो नियाळ घेवपाक सरकारान सुरू केला अशी माहिती मंत्री फळदेसाय हांणी दिली। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे दुर्गादास कामतीन आझाद मैदानाचेर आमरण उपोशणाक बशिल्ल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली। गोयच्या मुख्यमंत्र्याकडेन ह्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचो प्रश्न सुटावो करपाची तांक ना आनी जर तो गरिबांची मजत करपाक शकना जाल्यार ताणें घरा बसचें अशें म्हणीत उतरांचे फार पेटयले। तशेंच गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो विशय विधानसभेत मांडटलेच, मात ताचे पयलीं कर्मचाऱ्यांचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी शिटकावणी लेगीत सरकाराक ताणें दिली। पोरण्या गोंयांत युनेस्को दायज थळा लागीं आशिल्ले वादग्रस्त बांदकाम मोडून उडोवचे म्हूण पोरण्या गोंयचे थळावे सुमार 200 दीस जाले आंदोलनाक बसल्यात। पूण सरकारान दोळे बंद केल्यात आनी कानार केंस काडल्यात। ह्या प्रकरणाचो निवाडो दिवंक पंचायतीचो संचालक कळाव कित्याक करता असो प्रश्न सार्दिनान विचारलो। तशेंच मुख्यमंत्री आनी नगर नियोजन मंत्र्यान तरी ह्या प्रकरणा विशींचो निर्णय बेगोबेग कळोवचो अशेंय सार्दीन म्हणटा। कोंकण रेल्वे विद्युतीकरण पुराय जाला ताचे लोकार्पण मडगांव, उडुपी आनी रत्नागिरी जाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं ताचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं उक्तावण जालें। ह्या वेळार मडगांव स्टेशनाचेर केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, मंत्री निलेश काब्राल, खासदार विनय तेंडुलकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले।
मॉन्सून पावसान सोमारा राज्यात दिसभर हजेरी लायली. उटंगराच्या पावसाक लागून जायत्या वाठारांनी झाडां पडली. तसेच रस्त्याचेर उदक लेगीत साचले. शुक्रार मेरेन उटंगराचो पावस कायम आसतलो असो अदमास राज्य हवामान विभागान उक्तायला. मंगळारा आनी शुक्रारा राज्यात ऑरेंज अलर्ट लेगीत जारी केला. गोंयांत मॉन्सून दाखल जाले उपरांत पयल्याच दिसा पासून फुडले कांय दीस पावस उण्या प्रमाणात पडलो. फाटले 2 दीस पावसाचे प्रमाण खूपच उणें आशिल्ले, पण सोमारच्यान सगळ्याच वाठारांनी पावसान नेट धरलो. दनपारा उपरांत पावसाचो वेग अधिकूच वाडिल्ल्यान झाडां पडपाच्यो घडणुको घडल्यो. दिसान दीस कोरोनाची दुयेंती वाडत आसात. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत कोरोनाच्या 78 कोरोना दुयेंत्यांची नोंद जाल्या. जाल्यार 24 वरांत 57 दुयेंती बरे जाल्यात. सक्रिय दुयेंत्यांचो आंकडो 761 पावला. आतां मेरेन गोंयांत 2,47,229 कोरोना दुयेंत्यांची नोंद जाल्या. कोरोनाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. कोरोना परत एक फावट मान वयर काडपाक लागला. चवथी पयली बोड्डेच्यान घोटणेश्वर वचपी रस्तो येरादारीक उक्तो करचो अशी मागणी बोड्डे सयत शारांतल्या हेर वाठारांतल्या गणेश भक्तांनी केल्या. ह्या रस्त्या वयल्यान 2000 परस चड गणपती विसर्जनाक व्हरतात. राष्ट्रीय महामार्गा खाला दिवचलच्यान वचपी बायपास महामार्गाचेर बोड्ड्या वाठारांत ओव्हरब्रिजाचें काम चलता. ताका लागून बोड्डे घोटणेश्वर रस्तो फाटल्या 6 म्हयन्याच्यान बंद आसा. ह्या रस्त्या वयल्यान दिवचल पालिकेंतल्या 8 वॉर्डांतले गणपती विसर्जनाक व्हरतात. पुणे हांगासरल्या पर्यटकांक उलो मारपी नामनेच्या दूधसागर घसघश्यार पर्यटकां खातीर सुरू केल्ली जीप येरादारी काल सोमारा सावन बंद केल्या. रान खात्याच्या आदेशा प्रमाण येरादारी बंद दवरपाचो निर्णय कुळे दूधसागर टूर संघटनेन घेतला. संवसारभरांतल्या पर्यटकांक दूधसागर घसघश्यार यो वच करपा खातीर खाशेली जीपीची येरादारी सुरू केल्ली. ते खातीर लाखांनी पर्यटक कुळ्यांत दर वर्सा येतात. ऑक्टोबर म्हयन्या सावन सुरू जाल्ली येरादारी जून म्हयन्या मेरेन सुरू दवरतात. पावसाच्या दिसांनी उदकाचो पावंडो वाडत आशिल्ल्यान येरादारी बंद दवरतात. जीप येरादारीक लागून वाठारांतल्या लोकांक रोजगार मेळटा, पूण पावसाच्या दिसांनी येरादारी बंद आशिल्ल्यान पुराय वेवसाय ठप्प जातलो. सातत्यान सुरू आशिल्ल्या पावसाक लागून आसामांतली जनजीण विस्कळीत जाल्या. वट्ट 32 जिल्ल्यांक पावसाचो फटको बसला. आतां मेरेन पावसाक लागून आनी पालसणाक कोसळून वट्ट 73 जाणांक मरण आयले. जाल्यार जायते जाण बेपत्ता आसात. नागरिकां प्रमाण जनावरांचेय हाल जाल्यात. आसामांतल्या 42 लाख लोकांक ह्या हुंवाराचो फटको बसला. बचाव कार्य नेटान सुरू आसा. मजती खातीर आयिल्ले 4 पुलीस व्हांवन गेल्यात. तातूंतल्या दोगांची कूड मेळ्ळ्या. हेर 2 पुलीस बेपत्ता आसात. 32 जिल्हे हुंवाराच्या उदकान प्रभावीत जाल्यात. शेतकारांचे व्हड लुकसाण जाला. रस्ते उदका पोंदा गेल्ल्यान नागरिकांक एके सुवाते वयल्यान दुसरे सुवातेर स्थलांतर करप कठीण जाला. मजगतीं भारतीय लश्करां कडल्यान सातत्यान मजत आनी बचाव कार्य सुरू आसा. सातत्यान कोसळपी पावसाक लागून 5000 वयर गांव उदका पोंदा गेल्यात. घरांनी उदक घुशिल्ल्यान संवसार उक्ताडार पडल्यात. भिरांकूळ परिस्थिती निर्माण जाल्या.
सुरक्षा दळाच्या ऑपरेशन ऑल आउट खाला आयतारा राती उसरा मेरेन एन्काउंटरांत 7 आतंकवाद्यांक भारतीय सुरक्षा दळाच्या जवानांनी रक्त न्हाण घाले. सुरक्षा दळा कडल्यान आनीक आतंकवाद्याचो सोद सुरू आसा. सुरक्षा दळ आनी आतंकवाद्यां मदीं राती उसरा मेरेन चकमक जाली. आयतारा कुपवाडान जवानांनी 2 आनी कुलगामान 4 आतंकवाद्यांक मारले. तांचे कडल्यान व्हड शस्त्रसाठो जप्त केला. काश्मीरी देंगडान टार्गेट किलिंगाच्या घडणुके उपरांत सुरक्षा दळांनी आतंकवाद्यां आडची कारवाय खर केल्या. काणकोणचो बामणपुडो तुडाल कुसके आनी हेर वाठारांत घसघशे व्हांवपाक लागले. उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान घसघशे व्हांवपाक सुरवात जाल्या. पावसाच्या पयल्याच दिसा हे सोबीत वातावरण पळोवपाक पर्यटकांची गर्दी पडला. बामणपुडो हो घसघसो रस्त्या कुशीक आशिल्ल्यान रस्त्याचेर पर्यटक गर्दी करतात. कुसके वाठारांतलो घसघसो तर सामकोच सैमाच्या गोपान लिपिल्लो आसा. पाचव्याच्या रानांत थंड शीतळ वातावरणान हो घसघसो बसला. वेगवेगळ्या वाठारांतले पर्यटक शेनवारा आयतारा सुटी मनोवपाक ह्या घसघश्याचेर वतात. गावठी नुस्त्यांचो दर बरोच वाडला अशें नुस्तेकारांच्या म्हणण्या वयल्यान दिसून आयला. मुड्डोश्यो 1000 रुपया किलो, चणक 800 रुपया किलो तशेंच हेर नुस्तें वेगवेगळ्या दरान बाजारांत विकतात. 500च्या वयर ह्या नुस्त्यांचे दर आसा, पूण आयज सोमार आशिल्ल्यान गिरायक कमी आनी सांज मेरेन विक्री जाली ना जाल्यार दर मातशे कमी करून विकून वयतात अशें नुस्तेकारांचें म्हणणें. पावसान नुस्तेमारी बंद आशिल्ल्यान मानशेच्या आनी गावठी नुस्त्याक बरीच मागणी आसा आनी गोंयकारांक नुस्त्या बगर दीस वचना अशी गोंयकारांची अवतिकाय जाल्या. चोपड्या मोर्जे मांद्रे धारगळ ह्या वाठारांनी उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान रस्तो पुराय उदकान भरला. रस्त्याच्या कुशीक आशिल्लीं गटारां मोडून पडल्यात. पावसा वयलीं गटारां नितळ करूंक जाय आशिल्लीं, पूण पंचायतीन हाचेर पुराय दुर्लक्ष केलें. पावसाचें उदक रस्त्याचेर तुंबिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्यांक त्रास जाता, तशेंच सामान्य मनशाक चलपाक वाट मेळना. ते खातीर थळाव्या पंचायतीन ह्या गजालीचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळावे लोक करतात. मोपा विमानतळाच्या कामांतल्यान तयार जाल्ल्या खदूळ उदक तेरेकोल न्हंयेंत देंवता आनी न्हंयचें पुराय उदक पाड जावपाक लागला अशें थळावे लोक सांगतात. फाटल्या फावट मुख्यमंत्र्यान पळोवणी केल्या उपरांत ह्या प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाचें आश्वासन दिल्लें, पूण अजून मेरेन ह्या प्रस्नाची सुटावो जावंक ना. आतां ह्या खदूळ उदकाचो थळाव्यांक त्रास जावपाक लागला, ते खातीर थळाव्यांनी सरकारा कडेन ह्या प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाचो मागणी केल्या.
थियेच्या चलयेचे अपहरण करपी दुबावीत आरोपीक कोलवाळ पुलिशेन नाशिक वचून अटक केली. अपहरण जाल्ले चलयेचे भयणीन हे विशीं पुलिशेन कागाळ केल्ली. दुबावितान हे चलयेक लिपोवन दवरिल्ली. अंबर पुलिशेच्या मजतीन कोलवाळ पुलिशेन दुबाविताचो सोद घेतलो. तशेंच नाशिकाच्या चुंचाळी वाठारांत दुबावितान लिपोवन दवरिल्ले चलयेकूय पुलिशेन सोदून काडली. दुबाविताचें नांव राजू अनिल सुनार अशें आसा. तो मूळ नेपाळचो, पूण सद्याक म्हापसा रावतालो. उत्तर गोंय SP शोभीत सक्सेना आनी जिवबा दळवी हांच्या नेतृत्वाखाला सोमनाथ मळीक, सोनम वेर्णेकार, अजय गांवकर, रमा नायक, सुधीर परब, सुलेश नायक आनी रावजी नायक ह्या पुलीस पंगडान ही कारवाय केली. दक्षिण गोंय जिल्हो न्यायदंड अधिकाऱ्यान सांगेमालांतल्या विचुंद्रे वाडे आनी नेत्रावळी पंचायत वाठारांत सरकारी हायस्कुला लागसारचे विचुंद्रे वाडे जंक्शन, विचुंद्रे दूध सोसायटी लागसारचे जंक्शन, नेतुल्लेचे सरकारी हायस्कुला लागसारचे जंक्शन आनी नेतुल्ली पंचायत घरा लागसारच्या जंक्शना वरवीं रस्त्यांचेर हंप प्रकारचे स्पीड ब्रेकर घालून येरादारीक सुचोवणी दिवपी तेकटे लावपाचो आदेश दिला. सत्तरी तालुक्यात वीज ग्राहकाच्या थकबाकी विरोधात वाळपय विद्युत खात्या अंतर्गत कडक मोहीम राबयल्या. आता मेरेन सुमार 400 लोकांक नोटिसा धाडल्यात. व्हड प्रमाणात वाळपय थकबाकी जाता अशी माहिती खात्याच्या सुत्रांकडल्यान कळीत जाल्या. फाटल्या दिसांनी नोटीस धाडून लेगीत थकबाकी भरली ना. ह्या फुडें थकबाकी भरली ना जाल्यार वीज तोडची अशें अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. जांची थकबाकी 5,000 वयर आशिल्ली तांकां नोटिसो धाडल्यात. 15 दिसान थकबाकी भरची ना तर वीज तोडटले अशें वाळपयकारांक कळीत केलां. शाबुद्दीन सय्यदान चंबा जाल्ले धोकोदायक ट्रॅक रॅलीन पयली सुवात मेळयला. चंबाची रॅली जिखपी तो पयलो गोंयकार जावन आसा. हे रॅलीन तो ब गटान आशिल्लो. चंबा सावन सुरू जाल्लो ताचो प्रवास हिमाचल प्रदेशांत किलर पासा कडेन सोंपलो. आपल्याक प्रोत्साहन दिल्ल्यान ताणें गोंय खेळा प्राधिकरणाचे उपकार आटयल्या. ताळगाव वाठारांत शेतकार आता भात आधुनिक यंत्रणाचो वापर करून लावपाक लागल्यात. पयलीं शेतकाऱ्यांक 500 ते 700 रुपया दिवन मानाय दिसावड्यार हाडचे पडटाले, पूण आतां आधुनिक यंत्रणा वापरिल्ल्यान तांचो खर्च 50% उणो जाला. तांचो वेळूय वाटावता. तांकां लागून शेतकार बरेच खूश आसा. हे यंत्रण वापरून शेतकारांनी आपली शेती वेवसाय चालू दवरची, जाणे करून आपल्या घराब्या पुरते तरी प्रस्न सुटावे जातले अशें शेतकाराचें म्हणणें.